सो सगळ्या आमच्या मिडिया भावांक येवकार. आज आम्ही प्रेस घेता ताचो मुद्दो जावन आसा आमचे कंटिन्युएशन, बीजेपीचे बुराकाचे कंटिन्युएशन. आम्ही फाटल्या विकान लास्ट विकान तुम्ही सगळ्यांनी कव्हर केल्ले. आमचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल जी गोंयांत आसल्यान तेन्ना आम्ही लोकांकडल्यान जो आम्ही भोवून डोर टू डोर सिग्नेचर्स कलेक्ट केल्ल्यो, लेटर्स कलेक्ट केल्ली ती व्हरून आम्ही त्या दिसा केजरीवालजीन आमच्या हांगा फ्लॅग ऑफ केले ते आणि आम्ही व्हरून ती सेक्रेटरीएटान सीएमाक इनवर्ट केल्ली आसा. आणि ती लेटरां जावन आसा प्रत्येक गोंयकाराचे इमोशन्स, प्रत्येक गोंयकाराचे त्रास आणि प्रत्येक गोंयकाराक रस्तो सारको करून दिया ही मागणेचे सायन केल्ले लेटर. ही लेटरां 1 लाखाची आसली. सो ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 लाख. एक्झॅक्ट फिगर हांव तुमकां एप्रोक्सिमेटली 1 लाख म्हणटा. मोर दॅन 1 लाख आसा ती. सो पळोवपाक गेले जशें सरान म्हटलें तेन्ना की ऑलमोस्ट 1/3 गोंयच्या फॅमिलीजांनी त्या लेटरांचेर सायन केल्ली आसा. आणि मोर दॅन 1/3 लोक तर सायनी करता एक लेटर. दॅट मिन्स वॉट? कितें जाला जाल्यार तांकां प्रत्येक गोंयकाराक त्रास जाता त्या रस्त्यांचो, जे पाड पडलेल्या रस्त्यांचो. आणि फक्त रस्तेच पाड अशें म्हणना आमी की रस्ते पाड आसात, पण त्याच्या एडिशन टू दॅट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सुद्धा वर्स्ट कंडिशनान आसा. हे तुम्ही कालूच पळयलो. जो ट्रायल तेंच्यांनी घेवपाक काल हे केल्लो तो ट्रायल सुद्धा कशा पद्दतीन कितें जालें पळय ते सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. हो एक ट्रायल म्हणून काल असो जालो. पण नॉर्मली तुम्ही पर्वरी जंक्शनार तर फाटली 2-1.5 वर्स जाले तुम्ही ट्रॅव्हल करता, तुमकां खबर आसा की ते ट्रॅफिक मॅनेजमेंट खंयच्या लेवलार आसा आणि कितले बरे आसा ते. तशेंच जीएमसी कडेन तुम्ही पळयलें जाल्यार तेच आसा. सो ओव्हरऑल पळोवपाक गेल्यार हे 1/3 लोक जे आमच्या गोंयच्या फॅमिलीचो रस्तो यूज करता ते पाड पडल्या. आणि त्या खातीर त्यांचो राग म्हणून त्यांच्यानी त्यो सायनी करून आमच्या गव्हर्नमेंटाक आमच्या थ्रू आम्ही सबमिट केल्ले आसा. आता आम्ही फाटले फावट खुबश्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी कव्हरूय केल्यात आणि तितून आम्ही म्हटलेले की हे सरकार कामचोर आसा आणि निर्लज्ज सुद्धा आसा. कित्याक आम्ही जर इतले तांकां व्हिडिओ काढून दाखयले, आता सायनी व्हरून हे केल्यो, खूप दाखयत आसा ते लस धरून तरी तेंच्यांनी हे रस्ते सारखे करपाचे काम करपाक जाय आसले. पण खंयच तेंच्यांनी खंय हालचाली करूना. पण जेन्ना 1 लाखा वयर लोकांनी सायनी मारून ती लेटरां तेंचे कडेन दिली तेन्ना खंय तरी तांकां अशें दिसलें की हो प्रेशर चड आसा. सो प्रत्येक गोंयकारांचो प्रेशर पडून जो प्रेशर सगळ्या सायनी मारून तेंचेर घातलो, तेंच्यांनी टेंडरां काढली. सो आमच्या फुड्यान आसा ही थोडीच आमी टेंडरां हाडल्या तेंची, अशी खूप आसा. ही तेंच्यांनी टेंडराची स्टार्ट तरी केल्ली आसा. ही टेंडरां पळोवपाक गेल्यार स्पेसिफीक तेंचे फेवरेट कोण कोण आसा पळय, एमएलएज आसा पळय, त्यांच्या गांवांनी तेंच्यांनी टेंडरां काढलेली आसा. पण दिस इज नॉट ऑल. ही तेंच्यांनी फक्त स्पेसिफीक खंयच्या हितून आसा पळय थंयच काढलेली आसा. आणि हे एक सगळे लिस्ट टेंडरांचे. आणि हितून थोडी पीडब्ल्यूडीची कामां आसा, पण चडशी टेंडर आसा ती हॉटमिक्साची आणि रस्ते रिपेअर करपाची टेंडर आसा. सो आता आम्ही तुमकां एकूच सांगपाक सोदता, तुमच्या माध्यमातून सरकाराक एकूच सांगपाक सोदता की थोडी टेंडरां अशी आसा, हांव इच अँड एव्हरी टेंडरांचेर वचना, पण 1-2 टेंडरां अशी आसा ते फाटल्या वर्सात पावसा पयलीं तेंच्यांनी रस्ते केल्ले, रस्ते रिपेअर केल्ले, तेंची हांगा रिटेंडरां करून तेंच्यांनी काडलेले आसा. जेन्ना रस्ते पाड जाता म्हणून तुम्ही क्वेश्चन करता सीएमाक, तेन्ना सीएम तुमकां एकूच आन्सर दिता की तेका वॉरंटी आसा त्या रस्त्याक आणि ती जर रस्तो पाड जालो जाल्यार तो रस्तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तो सारको करून घेता खंय. तशें आसतना तो रिटेंडर करून परत हांगा टेंडर काडप कितले हे पळय ते खरोच तेका क्वेश्चन करून विचारपाचें. पण हांव सांगपाक सोदता इच टेंडर बाय टेंडर, इच काम बाय काम आमी तुमच्या फुड्यान घेवन बसतले. आणि फक्त सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज एकूच सांगपाक सोदता हांव, प्रत्येक टेंडराचे आणि प्रत्येक कामाचेर आमची नजर आसतली. सो हे फावट जेन्ना तुम्ही रिपेअर करपाक वतले, हे फावट जेन्ना तुम्ही रस्तो करपाक वतले, जी एटलीस्ट ही टेंडरां जी काडल्या पळय त्या टेंडरांनी ताचेर जर तुम्ही कामां करपाक वतले जाल्यार सांबाळून त्या कॉन्ट्रॅक्टराची फालतूगिरी हे फावट आमी तुमची सहन करून घेवपाचे ना. जे नाका जाल्ले रोड फक्त ते वयल्यावर एक बारीकसो लेयर घालून जो रस्तो जालो म्हणून तुम्ही करतात आणि मागीर बिलां करून तांकां पयशे घालतात पळय, जी फालतूगिरी तुम्ही प्री मॉन्सून वर्करच्या नांवानूय केल्ली पळय, ही फालतूगिरी ह्या टेंडरांक आमी करून दिवपाचे ना. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हे गव्हर्नमेंटाक आणि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटाकूय आमी सांगपाक सोदता, जी टेंडरां तुम्ही आता फाटल्या 8 दिसांनी काढल्या ती टेंडराची कामां सारखी करून घ्या. जेई एई कोण कोण त्या टेंडरांचे वर्क कम्प्लिशनाचेर सायनी मारतलो त्यांच्या खातीर वॉर्निंग आसा ही की बाबा सारखे काम पोवन सायनी मारा. आणि फायनली त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वॉर्निंग न्हू, तेका म्हाका दिसता वयलो शब्द कितें वापरचो पडटलो ते तेज्या खातीर की बाबा तू जर काम सारको करना जाल्यार अजून पर्यंत आमी जेन्ना पीसीक मेळपाक गेल्ले तेन्ना तेणी सांगलेलें की एकटोच खंय तरी ब्लॅक लिस्टेड जाला खंय. पण आमी मेक शुअर करतले
प्रत्येक फालतू काम जे कोणी केला पळय रस्त्याचेर खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान ऍटलिस्ट ह्या टेंडरांनी तरी तो ब्लॅकलिस्ट जातलो. आनी आमी हांव परत एकदा सांगपाक सोदता काम बाय काम टेंडर बाय टेंडर आमी तेजेर लक्ष धरून रावतले. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जशें आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गांवागांवांनी भोंवून सायनी घेतल्यो तशें ह्या प्रत्येक गांवागांवांनी जे टेंडरां काडल्या त्या टेंडरांनी आमी लक्ष दवरून रावतले. आमच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी थोडी टेंडर्स आसा ती टेंडरां आमी आमच्या लिडरांक दितले आनी आमी तेंचे कडसून तेजेर लक्ष दवरपाक लायतले, इन्स्पेक्शन करून घेतले आनी फायनली आरटीआय घालून तेजो हिशोबूय मागतले की कितले जे टेंडर असले, कितले काम जाले आनी कामाची क्वॉलिटी कशी असली. सो ही वॉर्निंग सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक एई जेई जो सायन मारता तेका आनी फायनली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाक आनी सीएमाकूय की बाबा आता तरी सारखी कामां करून घ्या, आता तरी हॉटमिक्स रोड सारखे करा आनी आता तरी जो प्रेशर तुमचेर पडला पळय त्या प्रेशरा अंडर जे तुम्ही टेंडरां काढल्या त्या अंतर्गत आमकां सेफ रस्ते आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक सेफ रस्ते दिवपाचें काम तुम्ही करा. सो तो मागता आमच्या चेतनाकडे की त्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या टेंडरांचेर आनी ह्या टोटल इश्यू बद्दल 2 शब्द सांगचे. नमस्कार सगळ्यांक. पहिली गजाल आनी पहिली नमूद करपाक सोदता की सगळ्या गोंयकारांचे धन्यवाद करपाक सोदता प्रेस माध्यमांच्यान. कित्याक आयज गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना गव्हर्मेंटाचें कितें जाता पळय हांव उतरां उलयना ते आयज ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलें. कित्याक म्हणटा जेन्ना आमी जी कॅम्पेन लॉन्च केली जेन्ना आमी स्वता घराघरान गेले आनी लोकांक सांगले समस्या कितें. ही समस्या म्हाजी तुजी कोणाचीच न्हू, ही सामान्य मनशाची समस्या. तेन्ना लोकांनी भी नासतानाच आयज 1 लाख अबाव ज्यो सायनी मारून दिल्यो त्या खातीर सगळे गोंयकारांक सॅल्यूट म्हाजो. तुमकां वालोर आज पळय तुमच्या आशिर्वादान ज्या लोकांनी सायनी मारला त्यांच्या आशिर्वादान आज आमी आमची कॅम्पेन फुडें घेवन गेली आनी आमी ती लेटरां जी तुमची लेटरां आसा जी तुमी सायनी मारून दिल्या ती लेटरां आमी फुडें घेवन सीएमाक ती सबमीट केली लेटरां आनी सबमीट करून आज बहुतेक आता परवरच्यान हांव येतालो अर्दोसो रस्तो त्या दीस काल केला आनी ट्रॅफिक जाम आशिल्ले पण थोडोसो केला रोड केला. तसो सालिगांवचोय दिसता रोड अर्दोसो केला अशें सांगताले कित्याक हांव वचूंक ना अजून. बट हो जो पावर आसा पळय हो पावर जो लोकांचो गोंयच्या लोकांचो जेन्ना गोंयचे लोक उठले पळय तेन्ना हे आयज जाले आनी गोंयच्या लोकांनी न भिता आमकां आमचे कॅम्पेनिंगाक सायनी मारून आज आमकां फुडें काडला. हांव सबंद गोंयकाराक ह्या प्रेस माध्यमांच्यान उलो मारतात तुम्ही आमकां असो साथ दिया. आम आदमी पक्ष तुमच्या वांगडा आसा आनी सदांच रावतले. जे आवाज उठोवपाक जाय जे गोंयकाराक जे गरीब मनशाक त्रास जाता ते इश्यू आम आदमी पक्ष घेतले आनी आम आदमी ताच्या भितर लढो आपलो दितले. सांगा म्हटल्यार श्रीकृष्णानूय सांगले की टेंडराच्या बाबतीन आनी टेंडराच्या बाबतीन तेणी तुमकां सगळे सविस्तर सांगलेले आसा. म्हाजे फक्त 1-2 गजाली आसा हांव तुमकां नमूद करून दिवपाक सोदता. जेन्ना सालिगांवचो जो इंडस्ट्रीचो रोड बहुतेक 5 वर्सांची 6 वर्सां करता परत रिटेंडर करता परत रिटेंडर. अरे टेंडराचेर टेंडर करता पयशे खंय वता. हे सर्वसामान्य जनतेचे पयशे टॅक्साचे पयशे खंय वयता. फाटल्या दिसांनीच आमीच तुमकां दाखयल्ले की थंयसर बेतो घातिल्लो आनी बेत्यान त्या लोकांक इंडस्ट्रीच्या वाटेन लोकांक येताना असो त्रास जालो. हे लोक तुमकां सांगतालो अक्षरशः गाळी मारता. हे हांव म्हणना आमचेच लोक होते सगळे लोक होता गोंयचे. पण आज तुम्ही तो रस्तो जो अर्दकुट्टो केला तो परमनंट करात. फाल्यां परत फोड नाका पावस येताना. जो आमी लोकांचो आवाज म्हणून आम आदमी पक्ष फुडें सरिल्ले आज खरे आमी फुडें सरून जेन्ना आमी फुडें वताना ह्यो गजाली जावंक लागल्यो त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन तशेंच पीडब्ल्यूडी मंत्री जो आमचो दिगंबर कामत आसा ताजे कडेन मागता जो कॉन्ट्रॅक्ट घेता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाक तो सोडूनच दी. तेका जो रोड दिता तुम्ही करपाक तो रोड 5 वर्सां टिकतलो म्हणून आश्वासन घेयात. कित्याक आश्वासन घेयात 5 वर्सां? वर्सान वर्स तुम्ही रोड करतलो आनी वर्सान वर्स 30% कमिशन जो ज्या जाग्याचो सोरोप म्हणटा म्हणजे ज्या जाग्याचो आमदार तेका वयतले. ते 30% लोकांचे कमिशन खाय नासतना 5 वर्सांक तो रोड टिकतलो अशें करात. जेन्ना अशें जातले
तेन्नाच लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो. आयज आनीक एकदां हांव सर्व गोंयकाराचे गोमंतकाचे आभार मानता जे तुम्ही आमकां तेंको दिलो, आम आदमी पक्षाक तेंको दिलो आनी तुम्ही सायनीक कॅम्पेनीक आमकां हेल्प केली. आनी त्या सायनीक कॅम्पेनीचेर आमी फुडें वताना हे सगळे गोंयचे रस्ते कितें आसा ते आमी फुडें वरताना आमी कोणाक कितें प्रॉब्लेम जाता ते परतूय तुम्ही सांगचे. बट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही भिनासतना सायन मारल्यो आनी तुमच्या आशिर्वादान आयज सीएमाक आमी ती लेटरां दिवपाक पावले आनी सीएमान आमकां 15 दिसाचे एश्युरन्स दिले आनी 15 दिसा एश्युरन्सान हे कॉन्ट्रॅक्ट काडले. आनी कॉन्ट्रॅक्ट काडले म्हणून जायना, ताचेर जे जे टेंडरांनी तुम्ही जितले जितले पयशे घातले हांगासर ते पयशे कितें झाडाक पिकना, ते सर्वसामान्य गोंयकाराचे टॅक्साचे पयशे. आनी ते टॅक्साचे पयशे जे गोंयकाराचे तुम्ही मोडटात ते तुम्ही चिंतून मोडात. रिटेंडराचेर टेंडर काडनाका. जेणी कोणी काम घेतलेले एका वर्सान जे कोणी काम घेतला आनी एका वर्सान तो रोड पिड्ड्यार जाल्लो आसा जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुम्ही ब्लॅकलिस्ट करपाचो तो करपाचोच. बट तो रोड जो आसा पळय तो परत तेजे कडल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट गोंयकारा खातीर करून घेवपाचो. इतलेंच म्हाजे मागणी. देव बरें करूं. थंय रस्ते स्मूथ आसा. तूं भोवतेक सावथान रोड पळयत न्ही, सावथाक बेजीक रोड पळयत सावथाक रोड पिड्ड्यार जावना चड. आनी आमचे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार आमचे आमदार दोगूय फॉलोअप करता, त्या खातीर ते रोड पिड्ड्यार जावपाक दिना. ते रोड आपूण करता. फाटल्या दिसांनी वेन्झीन थंय हे जाल्ले तेन्ना वेन्झीन फुडें वचून आपणीन रोडार हे घालून रोड केल्लो. त्या खातीर ते रोड तितले तशे पिड्ड्यार जावना. रोड ते बरे आसा पण नॉर्थ सायडीक चडूच पाड पडला. खरंच बरें दिसलें की मिडियानसून आमकां क्वेश्चन येयलो. हांव तुमच्या मिडिया थ्रू सगळ्या तुमकां मिडियांकूच इन्वायट करपाक सोदता. आमच्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ते मुद्दम विजीट करच्यो. आनी जशें आमी हेंचे दाखयलें की हेंच्या रस्त्यांक हेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार गोंयभर रस्त्यांक जशी पाड पडल्या ती आमच्या थंय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवून दाखोवच्यो. कित्याक हांव म्हणना की थंय बरें काम चल्लां, हांव म्हणना, तुमी दाखया की कितें चल्लां तें. हांव म्हणना की थंय रस्ते पाड जायनाय म्हणना, जाता आसतले, जाताय थंय पाड, पण तेका फॉलोअप घेतलो वता. ते काम सारखें जाता काय ना तेजेरूय फॉलोअप घेतलो वता आमच्या दोनूय आमदारांनी. आनी मागीर जर समज रस्ते ते पाड जाले जाल्यार ते रस्ते पाड जाले तेजेरूय रिपेर वर्काचें काम थंय तेजेरूय फॉलोअप घेवन ते रस्ते रिपेरूय केल्ले वता. सो आमी जरी म्हणटा की थंय रस्ते बरे आसा आनी लोकां कडल्यान इतलो इश्यू थंय आमकां येवंक ना, पण तरी आसतना हांव तुमचे कडेन मागता की खरेंच तुमी एक रिपोर्ट करचो आमच्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो की थंय रस्त्यांची हालत कितें आसा ती, आनी मागीर सगळ्या गोंयकारांक ती रियलिटी कळून पळय. आतां मरे हांव ते लिस्ट करपाक शकना कित्याक हांगा मरे खूब लिस्ट टेंडरां आसा. पण हांव जर तुका सांगपाक गेलो जाल्यार एक तुका मेळटले वाळपय आनी परये, मागीर मेळटले पेडण्याचे. आतां पेडण्यां तांचो फेवरेट जाला जाल्यार खबर ना, पण पेडण्याचे आसा एक हांगा. मागीर आमचे मयाचे आसा. आतां तोय फेवरेट जाला जाल्यार खबर ना, पण मयाचे एक आसा. पण असो रस्तो आसा जो रस्तो चड म्हटल्यार चड पाड ना, पण मया तर तुमी पंचायतीन तर तुमी गेले जाल्यार पंचायतीन तर तुमी भोवले जाल्यार मया पंचायतीन हातुर्ले ते तुमी खुबशे म्हाका दिसता तो रोटूय घेता फ्रॉम हातुर्ले टू आमच्या तिकाण्या जंक्शन पर्यंत रस्तो, आनी फुडें वांयगणा ते कालवी जंक्शन रस्तोच ना त्या जाग्यार, रस्तोच ना. तेजो टेंडर ह्या खंयच फूल हे आमी लिस्ट आउट केला आनी ही टेंडर जी हातीन आसा पळय खंयच त्या हितून तो रस्तो ना. आतां वाळपय मागीर आनीक थोडी खंयची आसा पळय ती तुमी पळया, पण थंय ते टेंडरा काडलेले आसा. मयाचोय आसा एक बारीकसो एक रस्तो आसा थंय चड पाड नासलो, पण हांव थँक्यू म्हणटा की तोय तुमी काडलो, देव बरें करूं. अशेंच काडा आनी बाकीचे उरल्या ते रस्ते सारखे करा. आता ते सगळे घेवन बसून पोवचे पडटले, पण आमी आयज तुमकां फक्त सांगपाक येयला की हांगा सगळी टेंडरां जी आसा सगळे लिस्ट आसा ते आमी काम बाय काम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जे लिडर आसा तेंचे कडेन धाडटले आनी मेक शुअर करतले की तेजेर फॉलोअप घेया, काम जाता जाल्यार पळया आनी तेजेर लक्ष दवरा, सो दॅट आमकां क्वेश्चन रेज करपाक मेळटले ते जर ते काम सारखें जावना जाल्यार. आनी हो क्वेश्चन आसा पळय तो म्हाका दिसता फुडले फावट आमी आन्सर करूं शकता, पण तुका जस्ट आन्सर करपाक जाल्यार ही टेंडर आसा ती म्हापसा, मागीर मडगांव, पणजे, बिचोले जाले इतले तेजे आसा. आमच्या हेजेर एक मरे चिंतप चालू आसा, पण ते आमी सांगले प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणून काय जावचें ना, पण आमी एक आमचे बाय रूल कितें करपाक जाय पळय तेजेर आमचे एक विचार चालू आसा. नेक्स्ट मे बी ती प्रेस कॉन्फरन्स हीच आसतली. म्हाका दिसता तेजेर तेणी रिजायन केले, तेजेर रेजिग्नेशन एक्सेप्टूय जालें आनी आमच्या म्हाका दिसता प्रेसिडेंटान तेजेर आन्सरूय केल्ले आसा. सो म्हाका दिसना की प्रोटोकॉला अंडर हांवें तेजेर आन्सर करप आनी तेजेर आनीक कितें एड करप तरी बरें दिसता अशें म्हाका दिसना. सो मे बी आनी हो इश्यूय तो न्हू, हो वायज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तो, सो नेक्स्ट टायम तो जेन्ना सारको तेजेरूच आमी उलयता तेन्ना तेजेर आन्सर करया. आनी इट इज गुड दॅट की प्रेसिडेंटानूच तेजेर सारकें आन्सर करचें. पण तुका एक सांगपाक सोदता की जे स्टेटमेंट आसा ते आमी आउट केल्ले आसा आनी कोणाक जर दिसता की आपल्याक जाय तशें जायना जाल्यार आमी एज अ पार्टी ती आयडियोलॉजी चेंज करपाक शकना. सो
तेणी जो आमच्या बरोबर आसलो तेणी आपल्याक जाय म्हणून रिझाईन केल्ले आसा. सो थँक्यू फॉर बिंग आमच्या वांगडा जो आसलो तेणी बरें काम केल्लें. सो थँक्यू. सो ताका बेस्ट ऑफ लक फुडली वाटचाली खातीरूय बी.